गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशें आहाय सगळीं? आनी मुगे आज पयले दीस कॉलेजी परतून स्टार्ट जाल्यार 10 दीस जाले रे ना 8 दीस जाले अशें. आनी हांव कॉलेजीक येवना केन्ना कित्याक मातशें बिजी आसलोलो. कॉलेज येवपाक म्हाका टायम मेळना या. आनी आज खंय तरी वयताय हांव म्हणे कॉलेजी या परतून. आज हांव वयताय पेंजीम कितें तरी इवेंट आहा. यो च्या बी बेगीन चल च्या पिताय आमी दोगांयनी. आनी एक्चुली आमकां पयले 8 गेली कितें उडयलें तुवें कितें उडयलें रमाश राव देसी म्हणटा. सो आज आमी पेंजीम वयताय कितें तरी इवेंटाक. आनी आख्खो डिपार्टमेंट वयता आमगेलो. सकाळीं च्या वा कांय पिवना कित्याक घराको कांय लायट बेट आसना. आनी म्हणपा तें कितें मागीर शर्टा फेर मारपा हांव गेल्लो. शर्टा फेरूय पळय मारपा मेळना थिंगा कित्याक बेगीन जालो म्हण. ओ शीट ते सगळे चोयतायच म्हाका राव आख्खी क्लास आमकां यो क्लासी जायत तेंपान मेळ्ळें. कशें बाय ऑल गुड. अगो तें वयताय तें नांव कितें तें वयताय तें आमी. अरे म्हाका फ्रेंडांचो करू कोणागे तें वयताय तें नांव कितें म्हणटाय तेका हितेश आमी वयताय तें आतां नांव कितें रे? वेरी गुड. वयताय तें नांव कितें आं तें नारबाती. अरे दातर एका पण बघायला पण आमी वयताय तें कितें रे बाबा आतां? सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल. वाव किती वर्ष केला ते? पाठ केला पाठ. गुड मॉर्निंग गाइस. आधी आता आम्ही वयता पेंजीम. गुड मॉर्निंग गाइस. बडे काय ना बडे फक्त तोंड दिसले. आय ब्लॉगाचे टेक ओवर केले. एल्टन गेलो. अरे वेट हाउ डू आई ओके आय कांट टर्न द कॅमेरा. एल्टन आपणागे ब्लॉग सोडून आणि आनी ब्लॉगांक गेलो. काल एक्सिडेंट आसलो. हां ओके तू आज येला. आज येयला बरें सदां कॉलेजी हांव इवेंट आहा येयला ना जाल्यार येवपाना आसलोलो. डायरेक्ट जानेवारी येवपाक. आता गेल्टन मातशें चड गोवाज नंबर 1 ब्लॉगर जालो आसा. फॉलोवर थँक्यू. पळय सबस्क्रायबर मेळ्ळो आसा गेल्टनाचो. ना तो बी मारपा मातशें वयता बरें वयता चॅनल. एल्टनान म्हाका सांगला ब्लॉग कर म्हणून. सो आमी प्लेस मेळना जाल्यार सांग बसलो मातशें घेवपा. अरे चोडा बोली ब्लॉग ते कोवपाक हांव टेंशन बरी ना तशें करून हांव मातशें बसला कित्याक उबी रावल्यार चड चड पयस कोण चड पयस चड लांब जाता. बसप पडटलें. क्रिसमस सॉन्ग नाईस सॉन्ग नाईस सॉन्ग. अरे क्रिसमस सॉन्ग नाका अरे बॉल मला कथा ऐक. क्रिसमस सॉन्ग नाका बाबा मॅरी क्रिसमस. मॅरी क्रिसमस. मॅरी क्रिसमस. तिका कन्वर्ट पावन सोडलेलें आसा आनी एक सगळें वय म्हणजे मागीर वी हॅव रीच द वेन्यू. वॉट हॅपन गो? ना चिक्सा ना उड वता ना पिसे गांव अशें हें कोता स्वता पावयलें हें. आनी आमी पावलीं आतां पेंजीम आहा आमी. पेंजीम आय डोंट नो वेर इज दीस. कितें खाता तूं? हांव खातलो मागीर सांगना मागीर. देव बरें दिसता गाइस. देव बरो दिसत्यो. आनी आमी पावलीं. आयडी कार्ड घालपाचें काडपाक गो घालपाचें कंपल्सरी? खबर ना. ओ शिट थिंगा आतां टिकेट बी काडपाक मुगे मोबायल कोणाका? मुको ओके गेले आमी भितर. एंड येस वी आर हियर. वॉट इज दीस? ओ माय गॉड वेरी गुड सेटअप. स्टार्ट हे मस्तीपणा स्टार्ट. वेल ट्रीटमेंट कोंकणी ब्लॉग प्लीज. You can pair yourselves in group if you don't want to work together or whatever, but just try to read everything and then understand wings or read. Is that clear? येस मॅम. Okay, let's go ahead. कितें कोत रे सांगपाचें. सांग. बरें केस बरें सांगले. बरेंच टायम घे फोनाचेर. आता घेवन हाजे बरें भाई रोस्ट करता म्हाका. ना तेश कर म्हणा सगळे बी बरें दिसता रे म्हणा मातशें दिसता रे दिसता रे बरें दिसता. इतले पुरवंक आनी वाड्या. केस कितें वाडयता पुष्पा जाता. इतले वाड्या लग्जरियस येयला. वाव 150 रुपया कॉफी. हांव घरा वय दिसता वचपा घरा पिन आसा न्हय. 150 रुपया कॉफी. कितलो पार्ट स्कॅन करपा लायता मग म्हणा. एक पार्ट करून आमी परतून करुया. अशें तकलेच्या मला बरें स्कॅनर. हां कितलो आनी एक पार्ट करून वयता घरा समज. रील करपा हिंगा हें कितें हे थिंग चलता राव. ओगरा
ਕਪਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਖਬਰਾਂ ਚ ਵੀ 2016 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ name is Sarnath Banerjee and he's from West Bengal and he's a graphic novelist. So he has created this short graphic novel and the name of the novel is Chainpreet Sofa. टिचरीन सांगतो ते ड्रॉइंग काढाय म्हण आणि भुरग्यान आपणाक कित कितें बरें ना दूख दूख कोणाक सांगता आय होप आय कम विथ हिम सून नेक्स्ट इयर लव हिम आई सायबा डिप्रेस्ड किड्स आणि हिंगांनी कोण शेतान काडा बरो खरें आनी कितें हिंगान समती ओवरी काडयो पाड कोणाक Hey, Superman. सुपरमैन काढा सुपरमैन ओ बरो काढा सगळ्यांना ओके वेरी गुड हे कोण गो ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ का नार्सिस छोटी बच्ची विंस्टन है सही विंस्टन रिक्रिएट करूया करा सेम आत या अरे नुसत्या करा बाबा मला त्याची गरज नाही हां अरे यो बॅग लिखून बाबा हां बरे व्हाट इज दिस इज हे सगळे आमगे टॉटाइज तो टॉटाइज बोल देम तो वेस्ट मटेरियल नाइस हे सगळे आमगे दोरिया मेट्टी वस्तू आणि हीच आहे रीजन व्हाट्स द रीजन रीजन फॉर नफरत एंड परवाह में बाबा परवा मींस टू अरे परवा मीनिंग इम्पोर्टेंस या देन व्हाट तू मेरी परवाह कर क्यों परवाह तू मेरी परवाह नफरत एंड इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट गो बिकॉज इट हाइड्स माय ब्यूटी सॉरी विदुरा हां नथिंग हियर दिस इज फुल वेट Easy to I The product is there. what is this अरे ते medicine, vitamin C serum use केलं so ते ठीक आहे ना ते vitamin C and so I don't like I don't myself when I like the put nail color myself. which my BF gave me अरे gift someone actually put it. ऐसो चोड मेळा जाल्यार बरें दिल्यार बीन जगोट टायम मेळा जाल्यार बी जगोट चोड फ्रीडम दिला न्ही तो कितें बरें नायस Please feel free to touch the water. तेमी हेच भितर what do you say तितू भितर आहा फोटोय आनी तेजे उच आहा उदक आय थिंक फॉर दॅट इफेक्ट नायस आर्ट आनी तेमचो देश आतला पाथ आय मीन इट्स डर्टी बट मूविंग फॉरवर्ड हां व्हाट मूव्स शेक oh okay physics Shall be given on the basis of whatever you choose. You will get a massage. So right now it's closed because the professional people have not yet come. यार तो आज मसाज के बाद तो तुम केन्ना बुक वाचिता माहिती तुम्ही मसाज कित्याक घेवपाक येता टेक्स्ट बुक वाचून ब्रो विन्स्टन इज लायक टेक्स्ट बुक वाची हांवें I am in line and now I am waiting for my turn 10 मिनटं राहिले होय Oh my god, massage is done. What is the lesson, bro? It's all kadaya. चड काढायचे व्हिडिओ ओके थँक्यू सो मच व्हिडिओ काडपाक आनी मसाज जाली बरी बरें जालें जिवा ओके नेक आतां मातशें स्टीफ आहा तेरे पासून तें म्हाका एक्सरसाइज केलें म्हणटकीर बरो जालें बट या मसाज गुड एंड येस गुड लायक गुड कॉन्सेप्ट मसाज कर म्हाका मातशें मसाज करूं आवय नाका देर इज समथींग ऑफ UV लायट बाबा UV लायटीचो पळया कितें आहा तें या UV light using UV light they are showing paintings this is the concept Oh, there is inside. yes sir yes can we enter Yes, happen. Come in. okay what is this I think we should go out हाँ ब्लॉग्स आहे ब्लॉग काढता थँक्यू हाय These would probably be अरे आमगे कॉल things from that day, but we don't really know.
नाईस आमगे कॉलेज आनी भुरगे येले गुड टू नो अरे आय सॉ दिस समवेयर बाता था ना मुझको ब्राउन राइस you can touch ऑलरेडी टच केलते आणखी तो टच करू बाता था ना थोडे गार या की मारक ते आणतो आहे अरे सी सगळ्यांच्या मारक ते अरे सी Welcome to Stand powered by Science. Are you comfortable to interact? yes very much अरे Listen. yes very much Okay. Are you a male, female, or non-binary? Sigma male. Listen. Okay. Do you enjoy visiting historical places? Yes. say yes Listening. yes my favorite is Mahatma Gandhi historic places not historic person You think it's important to have shared hobbies? Yes. yes Listening. yes Is it important to create a clean schedule together in marriage? No. Listening. yes I would love to yes Cocaine. इतकं गुड बॉय हांव रिजेक्ट जालो कसो फायद जालो हांवें सांगलो की काजार हांवें प्लेनींग रिपोर्ट म्हण देर बसून ना म्हणटा म्हाका वी आर डन हियर इन दिस रूम येस मुखार या मॅम मातशें वचपाचें We'll just wait for ma'am to come in because she's the one. I'm just here to ensure that you don't run away and all that. रन अवे Good note to chill with your friends. Watching a good movie, not this. Private theater. Yeah. गेल्या बरेच I understand anything. Yeah, we'll move. We are here at the food stalls counter, food court now actually. And let me see. Acha, Belpuri 200. Let's walk. Full handi. Yeah, let's walk. We'll get what? We'll get 5 Belpuris. Wait, is it real? Wow. Bro, Simba Yeah. beer. Oh my god. एक रिमा कितना तैयार कर? ए काना को. एक किती काढतो? ए तू रे छे. ग्रीमा बाबड्या कोण फुल दिना देखील फुल करता तो रे. घरावर चल. और देखा. पुत्या घरावर समते. नाकते आमका. मिस्टर एके आणि याचं एक तुला दोघांनी किती जायला तू जायला तुम्ही दोघांनी मरे सध्या मरे आमकां भूक लागला सो हे खाताय ना लाडू करताय लाडू करता सो ते म्हणलें की फर्स्ट ल्हान आसतना तुमी फर्स्ट मेमरी याद जाता हय. काय कितें खायलें तें काय म्हणलें लड्डू मात खायलो हांवें माती करपाची माझं कर आतां हांव मातशें पयलें पॉट करता मागीर तितून लड्डू घालपाचे लड्डू वाव किती रुपया पडलो तुग्यांची फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री हय आम्ही गोल्यावर लाडू ड्रॉ कर कितें कर कॅन आय ब्लॉग Yeah, fine. Yeah. They are also vlogging. फुल कॉलेज इज ओनली ब्लॉगिंग Yeah, fine. So it's like the session is early edibles. So Yes. it's like, if it is possible, do you remember like the first thing you had, like something in your mouth? I mean, the taste of the thing which you had for the first time. If you don't remember, it's fine. Just think, don't be like all people are doing the same thing. नो आय डू समथिंग डिफरंट Yes, I will do Anyway, so. you will Hotel. get a good cut. आता हांव आनी ग्रीमा छोटी बच्ची सॉरी
ट्राय करपा सोदता एक रोज करपा एकमुखा दिवपा न्हू ऑफकोर्स एंड हियर जस्ट लायक दॅट चुकी राव दिस लुक्स बॅड बट वेट रोज जाल म्हणटा दाखयता तुमकां लायक पुसीकॅट हॅलो पुसीकॅट से हाय हॅलो पुसीकॅट काय म्हणा मगेली रोज पेटल्स आहे त्या रेडी करून दिलाय नाव आय विल जस्ट फिल विथ द लिव्स अँड द स्टॅम्प अँड इट्स डन आय विल शो यू वेट माय रोज इज डन हांवें बरी मुगे रोज करली फिनिशींग टच बरो येयलो ना कित्याक म्हाका वचपा जाय आतां हें मातशें स्टॅम्प काडून भायर मारया दिस लुक्स गुड अँड यस एश कोन्न चोयल्या बरी आसा तशी एश कोन्न चोयल्या बरी दिसना इंक कितें दाखयता Don't make it that Sorry. Put some this area, some this area side of it. absolute vodka Grass. कितें वन कितें तरी बरें ना येमी आनी ओके गुड वेरी गुड प्रोमो तें कितें बोलता दाखय बाबा I have one. तें कांय करना आनी हेचे कोण ग्रेप्सां विकोला बरे प्लेगन केळीं सारकी आंबो मँगो या टोमॅटो सॉरी एप्पल या टोमॅटो तरी वॉटरमेलन एंड ग्रेप केसरो एंड कोई कितें बोलता दाखय ना बरें केन्ना दाखय मुगो आम बरें केला बस जालना माय बीच बरें आगो दाखय न्हू कितें कोल्लें दाखय जालना हें म्हाका सुद्दां मिस्टर एकीन कुर्लें वतात आनी लाडू कितें तरी केल्ले बडी डिड वॉट इज दिस बर्गर चोणे कोनाय काजू गोडान गोडान आमेली खंय शॉपिंग आहा अशें आय थिंक क्लोथींग आहा कितें तरी आहा हिंगा वयता बसी भितर बसून कित्याक आतां बस चलो टायम एक्चुली 1:15 शार्प सारके टायमार सुट्टा बस अरे कोण फोन मारता बसी भितर पावलो थँक्यू टिचर पावली घरा येस सर इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज हांव थिंगसा आमी येयल्ली थिंगा पावली पसून घरा इफ तुमकां व्हिडिओ लायक जायवा या तुमकां बरें चला आमगे कितें दाखयलें तें आज तो लायक कराय मातशें एक आनी सबस्क्रायब कराय थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू आम पावली पावली घरा सेफली घरा कॉलेज रे